हांवें तांकां एकूच सांगलां, आश्वासन दिलां की तुमी हांगर कोणाकूच गव्हर्मेंटाच्या विश्वासार तुमी रावं नाका, देवाक उलो मारा, आवय बापायंचो आशिर्वाद घेया, तुमी फुडें चला म्हणून. आनी म्हाजो प्रयत्न जो आसतलो की तांकां कितें सवलती आसा ह्यो दिवन तेंचो फुडार जर घडटा बरे भाशेन जाल्यार हांव फूल मदत करतलो. तेन्ना सुरेन म्हणटा पळय तो फलदेसाय, हय सो हांव तुमचो रिस्पॉन्स कसो आसा? 100%. तेजो म्हणजे म्हाजो एकूच तें कळ्ळें न्हू. आमी आतां भोंवता, तुका सांगता, आनी ह्यान पयलीं सांगलें आहा मिडिया भावाक म्हाज्या की आमचो जे पळय आमी प्रचार चालू आहा, आमी हे लोकांचे सगळे प्रश्न सोडयता. आमी बेश्टे प्रचार करून 5 वर्सांनी येयना, आमी 3.5 वर्सां काम करून येयल्या. आनी लोक येयल्लो गेल्लो फळदेसाय म्हणटा, काम केल्लो आहा म्हणटा, तूं येयलो जाल्यार, आनी फुडें म्हणटा ते आमी तुकाच. आनी कारण हे आमी तांकां सिद्ध करून दाखयतले, हे आमी करून दाखयतले की आमी खरोखरच तेंची कामां केली म्हणून. आनी आज सगळे हीच आनी एवढी म्हणटा पळय, घरान गेले आमकां बसयता सारके येंग मारून सारके तेंचो आशिर्वाद आमी घेता, कितले बरें दिसता मनाक जाणा. पूण ह्या लोकांनी तेंची कितेंच कामां केल्ली ना. तोच हांव तेंचो विश्वास आहा पळय तो सारको साध्य करून दाखयतलो.